It's a great movement over here. We have आम्ही सगळे हांगा किंग मेमो वांगडा ह्या आजच्या उत्सव सोहळ्याक आमचे माननीय आमदार तसेच गोंय राज्याचे ट्युरिझम मिनिस्टर तसेच आमच्या मदीं आसा मांद्रा मतदारसंघाचे आमदार जी दारोलकर तसेच बिचोलीमचे आमदार शेटये सर तसेच आमचे लागचे आनी शेजारी म्हणटा तसे सालिगांवचे आमदार बाब केदार नाईक हांव परतून एकदा सगळ्यांच्या मना काळजांतून त्यांचे स्वागत करता तसेच त्यांच्या मदीं आसा आमची कविता गुपेश नायक झेडपी पेनादी फ्रांक तसेच आमचो सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर पेनादी फ्रांका आसतो तसोच आमचो सरपंच सोनिया मॅडम सुगुरची सरपंच तसेच सगळे पंच मेंबर डेप्युटी सरपंच सगळ्यांक मना काळजांतून परतून एकदा म्हणून ताळ्यांनी येवकार दिवया. Yes, ladies and gentlemen, we have in our midst the Honorable MLA of Saligaon, Mr. Kedar Naik, Mr. Chandrakant Shetty, MLA Bicholis, Mr. Jeeta Rolkar, MLA Mandrem, the various punch members of the various panchayats, the sarpanches and the ZP. At this function today, along with you, ladies and gentlemen, a very good evening once again. All right, calling upon. Good evening, everyone. कार्निवल 2024 च्या उक्तावण सोहळ्याक हांगर उपस्थित आसा आमचे परवडचे सगळ्यांचे लाडके आमदार तसेच गोवा राज्याचे टुरिझम IT प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी मिनिस्टर रोहन सर तसेच हांगर उपस्थित आसा सालिगांवचे आमदार आणि तसेच GSIDC व्हाईस चेअरमन केदार नाईक तसेच बिचोलचे आमदार चंद्रकांत शेटे हांव तेंचे सगळे जाणांचे बोरवडच्या वतीन ह्या कार्निवालाक मोठ्या मनान देव बरें वेलकम करता. तशेंच हांगा उपस्थित आसलेले सगळे आमचो आयचो किंग मोमो जाल्लो आसा क्लायव्ह तेंचे हांव स्वागत करता. तशेंच हांव स्वागत करता आमचे सगळे पंच मेंबर सरपंच ZP हेंचे हांव हांगा वेलकम करता आणि तशेंच हांव वेलकम करता जे पार्टिसिपंट जाले हांगा फ्लोट घेवन किंवा आनी बाकीच्या एक्टिविटीज घेवन तेंचे हांव सगळे जाणांचे विलेज पंचायत पेंदफ्रा तशेंच पोरवडच्या लोकांच्या वतीन सगळे जाणांचे स्वागत करता. तशेंच हांव स्वागत करता हांगा इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे उपस्थित आसा प्रिंट मिडिया हेंचे हांव स्वागत करता आणि सगळे जे आयज कार्निवालाक उपस्थित तेंचे हांव स्वागत करून हो कार्निवाल आयज ओपन म्हणून जाहीर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सरपंच बाब खरेंच मना काळजांतून तुवें स्वागत केल्लें आसा चडांत चड देव बरें करूं. फुडल्या कित्याक हांव विनंती करता आमची सुगुरची सरपंच मॅडम सोनिया पेडणेकर खातीर हे कित्याक आपले दोन मित्रां मनोगत व्यक्त करचे. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. आयच्या ह्या विवाह कार्निवलाक उपस्थित आसलेले आमचे माननीय आमदार तसेच टुरिझम मिनिस्टर रोहन सर तसेच सालिगांवचे आमदार केदार सर तसेच मांद्रेचे जीत सर तसेच बिचोलचे शेटये सर आणि हांगा सगळे उपस्थित असलेले तिन्ही पंचायतीचे सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर आणि प्रेस मिडिया आणि हांगा उपस्थित असलेले सगळ्या भावांनो आणि भयणींनो. आयच्या इनॉग्रेशनाक पयले सुवातेर म्हणजे आमच्या सराचो व्हडलो फुडाकार घेवन सर आमकां हे व्हडले इव्हेंट करून दाखयता. आमकां पयलीं आमकां पणजे वयचे पडटाले हे सायडींतल्या लोकांक ते सायडींतल्या लोकांक म्हापसा वयचे पडटाले ते सगळे ना वचनासतना आमकां सरान हांगा परवरीन आमकां फुडाकार घेवन घडोवन हाडून आमकां आमच्या उपकार दिल्लो आसा. हांव सराक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयज ज्यांनी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जाल्यात तांकां हांव सगळ्यांचे तेंचे अभिनंदन करता. आणि सर आमचे खूप कार्यक्रम करता व्हडले व्हडले इव्हेंट करता. मी गोंयचो नमोजो तसोच आजचो कार्निवल आनी तसोच शिगमो चलो सराच्या फुडाकारान हांगासर आमकां सगळ्यांक परवरीन आमकां हे सगळे पळोवपाक मेळटा. ताका लागून सराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.
देव बरें करूं प्रिया मॅडम. खरेंच परतून एकदा तुमच्या सगळ्यांचे वेलकम केल्लें आसा सुगुरच्या सरपंचा. फुडलें कित्याक आमच्या मदीं आसा आमकां खबर आसा आमचो मांद्राचो आमदार जी दारोलकर सर. तोय उमेदी हांव तांकां विनंती करता की ह्या कित्याक तेणी आपलें मनोगत व्यक्त करचें. आयज हांगा तर आमच्या बोरवरच्या कार्निवलाक हाजीर आसलेले आमचे टुरिझम मिनिस्टर म्हजो मित्र तुमचो लाडको आमदार रोहन कवले, तशेंच गोंयचे आमदार डॉक्टर तशेंच पालिगांवचे आमदार बाब केदार, सगळे सरपंच पंच मेंबर ZP सगळ्यांत पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. कित्याक तुमकां एक बऱ्यापैकी आमदार मेळ्ळा जो तुमचो घरचो गो आमदार. सदांच खंयच्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन जेन्ना लोकांची अपेक्षा आसता की आमदार आसचो तो आपलो कसो म्हणजे आपल्या घरांतलो कसो. आणि तुम्ही खूप लकी आहात की बोरवरीन तुमकां असो आमदार मेळ्ळा तो तुमच्या प्रत्येकच्या घराघरांतलो तुमचो भाव कसो वावरता. आणि तो जो वावरता ते पळोवन आमकां मोटिवेशन येता. म्हणजे आमी नवीन आमदार असल्या कारणान आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें करप ते तेचे कडल्यान शिकोवंक मेळटा. आणि आमी तशेंच आमी फुडें सरतात आणि प्रत्येक कसली कशी कामां वा राजकारणात कितें कितें आमकां शिकोवंक जाय वा इव्हेंट्स कशे करप, लोकांक हॅपी कशें दवरप, हे खुबशे गोष्टी तेचे कडल्यान शिकोवंक मेळटा. आणि परत एकदा म्हणटात लकी तुमी तुमकां एक बऱ्यापैकी आमदार मेळ्ळा. आणि कार्निवल जो ह्यो कार्निवल आयज बोरवरीन तेणी घडोवन हाडला. आतां सरपंचान म्हटला की कार्निवल म्हणटा तो प्रत्येक सिटीनी मेन सिटीनी जातालो. आणि आमच्या लोकांक सदांच दिसतालें की म्हणजे पणजे येवचें पडटालें पळोवपाक. आणि जेन्ना टुरिझम डिपार्टमेंटान आमकां मोरजी कार्निवल दिलो तेन्ना आमचे लोक सगळे पेडणे तालुक्याचे लोक वाट पळयतात मोरजी कार्निवल केन्ना जातलो म्हणून. हे फक्त कोणी फुडें मोटिवेशन दिला ते तुमच्या आमदारान आणि आमच्या ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर. अशे सगळे वांगडा रावचे, वांगडा रावन तेचो साथ दिवपाचो, तेचे हात घट करपाचे. जर तेचो हात तेचे जर हात तुम्ही घट केल्यात जाल्यार तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे सगळे हात घट जातले आणि तुमची कॉन्स्टिट्युन्सी घट जातली. परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां आणि अशेंच सगळे वांगडा रावचे. विवा कार्निवल. देव बरें करूं जीत सर. खरेंच तुमची उतरां आमच्या बोरवरकारांच्या काळजाक लागतात अशी, कारण आम्ही एकजूट आणि एक मतान चलता आमच्या माननीय आमदाराच्या पावला फाटल्यान सदैव. फुडले कित्याक आमच्या मदीं आसा आमचे बिचोलचे आमदार चंद्रकांत शेट्ये सर. हांव विनंती करता तेंच्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करचें. आज या परवरीच्या कार्निवलाक हाच्या इनॉग्रेशनाक म्हज्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे टुरिझम मिनिस्टर, तुमचे लाडके आमदार रोहन खंवटे, मांद्र्याचे आमदार जी दारोलकर, सालिगांवचे आमदार केदार नाईक, उपस्थित असलेले सगळे ZP सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच, सगळी प्रेस आणि सगळे जे ह्या आज कार्निवलाक आयले ते सगळ्यात पयलीं हांव तुमकां शुभेच्छा दिता. हांव आमच्या टुरिझम मिनिस्टराक कॉंग्रॅच्युलेट करता. आणि एज अ टुरिझम मिनिस्टर आय थिंक ही हॅज केप्ट इन माइंड की आमचे जे दायित्व आसा, आमची जी जो कल्चर आसा, वेदर इट इज कार्निवल आसूं, शिगमोत्सव आसूं, शिवजयंती आसूं, ती कशी मेंटेन करपाची, लोकां पर्यंत कशी पावोवपाची, लोकां भितर पार्टिसिपेट कशी करपाची, ही तांच्यांनी फूल काळजी घेतलेली आसा. आणि 350 वर्सां जातली शिवजयंती ती खंय खंय सेलिब्रेट करपाची. आणि आय एम रियली थँकिंग हिम कित्याक ह्या वर्साची स्टेट लेवल शिवजयंती जातली ती आमच्या बिचोली मतदारसंघात जातली. सो त्यामुळे हांव खरेंच थँक्यू म्हणटा. तांणी अशे जागा चूज केले प्रत्येक इव्हेंट करपाक जंय तांणी चिंतला की हो इव्हेंट जर हांगा करीत जाल्यार ताचे खरें जेन्युन रिजन आसा. आतां शिवजयंती बिचोले सिलेक्ट करपाक एकूच कारण, छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पदस्पर्श म्हणटा तो गोव्यात जाल्लो, तो बिचोली तालुक्यात जाल्लो, नारव्या जाल्लो. सो त्यामुळे हे बेस्ट इव्हेंट फक्त एंटरटेनमेंट म्हणून कळना, तर ताका कितें तरी हिस्ट्री आसा आणि हे सगळे मेंटेन करपाची गरज आसा. आणि वी आर व्हेरी लकी दॅट वी हॅव गॉट अ व्हेरी डायनामिक यंग हू इज ऑब्सेस्ड विथ वर्क. आणि तुम्ही बोरवरकार लकी आसा, असो तुमकां आमदार मेळटा. वी आर लकी, वी आर ऑल MLAs आर लकी that we got such a dynamic tourism minister. आज तुमकां सगळ्यांक ऑल द बेस्ट म्हणटा आणि तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सर. खरेंच खूप बऱ्या तरेन तुम्ही आमच्या माननीय आमदाराचे कौतुक केल्लें आसा. खरेंच
ट्युरिझम डिपार्टमेंट आख्या गोंयभर वेगवेगळ्या खिणांनी आपले टुरिझमाचे कार्यक्रम घडोवन हाडपा खातीर आमच्या रोहनबाईंनी इनिशिएटीव घेतलेली आसा. हांव म्हणटा सगळ्यांक जोरान ताळयो जावनी तेंच्या कार्या खातीर. फुडल्या कितें आमच्या मदीं आसा आमचे सालिगांवचे लाडके आमदार तशेंच केदार नायक हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करचे. गुड इवनिंग. आयज कार्निवाल 24 हेच्या इनॉग्रल फंक्शनच्या मदीं आमच्या वांगडा आसा ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर रोहन सर, आमचे मित्र बिजोलचे MLA डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, आमचो लागचो मांद्रेचो आमदार जी दारोलकर, म्हाजो मित्र सुनील सरपंच सुतूर, सगळे पंचायत मेंबर आणि सराच्या काळजाचे लागचे सगळे पोरवरकार म्हणटा. आणि सगळ्याकून पयलीं तुमकां कॉंग्रेच्युलेट करता की हो सेकंड पर्वरीन कार्निवाल घडोवन येता. गेल्या वर्सा आमी आशिल्ले आनी एवरी इयर हो कार्निवाल जावं शिगमोत्सव हे फंक्शन जाता आसतना हे फेस्टिवल आमी सेलिब्रेट करता आसतना बऱ्यान चडांत चड लोक हितून पार्टिसिपेट जाता. हांव मनाक काजारल्यान खरेंच ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तर तो आमकां टायम एंड अगेन सुबेज ऑपॉर्च्युनिटी दिता, चान्सीस दिता सेलिब्रेट करपाक. सगळ्यांनी सांगलां तशें हेज्या पयलीं कार्निवाल शिगमो हे मेन सिटीनी जाताले, पूण पर्वली जाल्ल्या कारणान आमी साळेगांव हे शेजारी असल्या कारणान आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक हांगा सेलिब्रेट करपाक चान्स मेळटा. तेंच्यांनी आमकां लास्ट टायम हेरिटेज फेस्टिवल साळगांवान दिल्लें. म्हाका दिसता तें एक व्हडलो इव्हेंट आमच्या लोकांक तो बरे तरेन सेलिब्रेट करूंक मेळ्ळो. अशेंच विविध कार्यक्रम फाटल्या दिसांनी जेन्ना राम प्रतिश्ठा जाली ते दिसा एक बरो प्रोग्राम आमकां हांगा घडोवन हाडलो. नवोजो असो सगळ्याकून जाणा जाल्लो एक फेमस फंक्शन हितून घडोवन येता. सांगपाचें एकूच मुद्दो म्हणजे ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर जेन्ना चार्ज घेतल्या हे डायनेमीक मनीस आमचे जाता तितले सेलिब्रेशन जाता तितले इव्हेंट ह्याच वाठारांत करूंक ट्राय करता. आनी म्हाका दिसता आमकां हितून भरपूर खूश जावंक जाय की आमकां आमच्या लोकांक हे सगळे सेलिब्रेट करूंक चान्स मेळटा. खरेंच वालोर दिता फोरवडच्या लोकांक ज्या तरेन ती ताका तेंको दिता. म्हाका खबर तो तुमच्या काळजाचो लागचो म्हणून सामको, कित्याक तो जितान सांगला तशें सगळ्या घरांनी वचून ताका सगळ्या घरान इच एंड एवरी मनीस वळखता. सगळ्यांच्या खांदार हात घालून काम कशें करचें, सगळ्यांचो आशिर्वाद घेवन काम कशें करचें हें आमी ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्ट्री कडेन शिकतात. सांगलां तशें तेजे जे वाटचाल आसा, तेजे जे सक्सेस स्टोरी आसा हे आमी सगळे फॉलो करता आनी आमी ट्राय करता की तेजे जे डायनेमीक अस्तित्व, तेजे जे पर्सनॅलिटी आसा हितून आमी तेजे वाटचालीन तेज्या पावलाचेर पांय दवरून तेज्या भशेन आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन जाता तितल्या लोकांची कामां करूंक, जाता तितल्या लोकां वांगडा घोळून मेळून रावपाचें आनी आपल्या कन्स्टिट्युएन्सींतले लोकांची कशी कामां करपाची हें आमचे कडेन शिकता. आयज सगळ्यांत परतें देव बरें करूं म्हणटा आनी कॉंग्रेच्युलेट करता. बरें वातावरण आनी बरें सेलिब्रेशन आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन घडलां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. केदार कार्निवाल. येस, विवा कार्निवाल. जशें केदार बाईन सांगलें तशें रोहन बाई पोरवडकारांचोच न्हू तर आख्या गोंयभराच्या काळजान एक वेगळो जागो करपी असो आमदार न्हू तर गोंय राज्याचो मिनिस्टर जावन आसा. आनी आजचे ट्युरिझम मिनिस्टर गोंयच्याच पावंड्याचेर न्हू तर जगाच्या पातळीचेर वेगळ्या दिशेन व्हरपाच्या मोडान आज कार्यरत आसा. म्हाका दिसता आमी पोरवडकार भाग्यवान आसा की आमचो आमदार आज आमचो पोरवडचो लाडको आमदार गोंय राज्याचेर न्हू तर भारताच्या नकाशेर टुरिस्टाचें नांव गाजयता. फुडल्या कित्याक हांव विनंती करता की आमचो माननीय आमदार तशेंच गोंय राज्याचे ट्युरिझम मिनिस्टर रोहन बाईक त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करचे. विवा कार्निवाल. आमचो मित्र सालिगांव मतदारसंघाचो आमदार बाब केदार नाईक, आमचो दोतोर शेट्यो बिचोलेचो आमदार, तसोच मांद्रेचो आमदार म्हजो इश्ट बाबजी तारोलकर, पेरनी प्रांतचो सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, सुकुळची सरपंच बाय सोनिया संजय पेडणेकर, तिनूय पंचायतीचे पंच सदस्य हांगा उपस्थित, व्हड संख्येन आयिल्ले सगळे पार्टिसिपंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रेस, भाव आनी भयणीनो, म्हाका दिसता द फेस्टिविटीज हॅव स्टार्टेड and it is a time when King Momo presides for the next 4 days. आमचो ह्या वर्सा किंग मोमो क्लाइव ग्रेशियस फ्रॉम चिंचिनी आयला
and I think he has spoken about how things were for him as he wanted to be king more ambitiously. सांगपाचें म्हणल्यार सगळ्या गोंयकारांच्या रक्ताक काळजान टॅलंट आसा, ताचे भितर आपले कल्चर ट्रेडिशनाचो वाव आसा आनी फुडें व्हरपाक ते चालीक वता. They try to ensure that they find a space to only not show their talent but also take Goa by their pride. आणि ताच्या खातीर आज आमी एक गोंयकारपण सांबाळटा आसतना festivities play a major role in ensuring that we preserve our culture, our heritage, our tradition. Carnival and Shikmo are one of the major events which happen in the year. म्हणून आम्ही चिखलकालो केलो, सावजाव केले, बाकीचे फेस्टिविटीज चालीक लायले. आणि as we talk about Goa beyond beaches and we have started to talk about regenerative tourism with the theme of Ekadasha Tirtha, it is very important for us to go Goa beyond beaches म्हणजे गावांनी फेस्टिविटीज प्रमोट करप, ट्रेडिशन प्रमोट करप. आणि आज आम्ही हांगा परवरच्या वाठार आज आम्ही प्रिकर्सर कसो आम्ही कार्निवालाक सुरवात करता. फुडले 4 दीस पणजे, मडगांव, म्हापशा आणि वास्को आणि मोर्चे असे जे कार्निवल साजरे जातले तातूंतल्यान आपापले लोकांक टॅलंट दाखोवपाक मेळटलो. त्या त्या वाठारांतल्या लोकांक इकॉनॉमिक दृश्टिकोनांतल्यान खंय जाल्यार खंय स्टॉल नाल्यार बाकीच्या दुसऱ्याक जोडपाक मेळटले. आणि दीस फ्लेवर ऑफ आवर ट्रेडिशन ऑफ कार्निवल विल गो अप टू द 13th कित्याक 14 तारखेच्यान आमचो क्रिस्तांव भावांचो लँड पिरियड सुरू जाता. आणि ते लँड पिरियडाच्या पयलीं 4 दीस फेस्टिविटीज ज्यो आसता, everybody irrespective of religion, caste, creed come together and celebrate. And that is the speciality about Goa. That is special about Goa. That we all come together and celebrate a festival at large with a large heart to ensure that this harmony continues. And along with our Chief Minister Dr. Pramod Sawant, we will ensure that this type of traditions, festivities get enough backup to showcase what Goa was, what Goa is. आणि हे गोंयकारपण फुडें व्हरतले, युवा पिढीक दिशा दितले, तेन्नाच खऱ्या अर्थान we will be able to preserve our tradition. As a Minister for Tourism, it is our part to ensure that culture जावं, traditions जावं, festivities जावं, ते आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे आसूं नाल्यार आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तांच्या एक बरोबर घेवन कल्चरल टुरिझमाचो वाव वाडपाचो. हे येता ते to ensure that we attract maximum tourists from various parts of the world and the parts of the country. We will ensure that we start showcasing Goa, where Goa beyond beaches, not forgetting the beaches, but Goa beyond beaches दाखोवपाचे जे आसतले तातूंत खुबशे नवे नवे विचार दाखोवपाचो आस्पा आमचो आसतलो. आयच्या दिसा समस्त गोंयकारांक तशेंच समस्त परवरकारांक विवा कार्निवाल म्हणटा आणि आयच्या दिसाच्या जे प्रिकर्सर म्हणून जातले तातूंत सहभागी म्हज्या आमदारांक सगळ्या मित्रांक थँक्यू म्हणटा कित्याक असेंब्ली सेशन आसतना all of them will come to participate and add flavor and colors to our carnival in Porvorim. Viva Carnival! Yes, परतून एका विवा कार्निवाल. म्हाका दिसता आमचे गोंय राज्याचे आमचे दोतोर चीफ मिनिस्टर वा प्रमोद सावंत हांकां जोरात ताळयो जावपाक जाय. आमच्या गोंय राज्याक फुडारपणा खातीर आज वेगवेगळे विंगड भागातले कार्यक्रम असे ना हांगा, पण फुडल्या कित्याक हांव विनंती करता की हे दिवपाक रिक्वेस्ट करता की मरीना मोराय सकता. On behalf of the Carnival Committee of Porvorim, I thank the Tourism Department, our MLA Shri Rohan Gowde, Jeet Arolkar, MLA Chandrakant Shetye, and MLA Kedar Naik, Sarpanches, ZP, all the punch members, people of Goa and people of Porvorim. Thank you very much. Welcome to Porvorim. Have fun and enjoy yourself. Let's have a countdown, alright? Everybody, we start from 5. 5, 4, 3, 2, 1. Viva Carnival! आज या खेळात आमचे माननीय आमदार तसेच गोंय राज्याचे ट्युरिझम मिनिस्टर तसेच खास करून असलेले आता आम्ही विनंती करता की सगळ्या
जे सगळे पब्लीक आसा तांकां विनंती करता की आमी जी सोय केल्ली आसा बसपाची तांच्यांनी बसोन घेवचे आनी विधिगत ह्या परेडीचो आस्वाद घेवचो. आज गोंयभरच्यान वेगवेगळ्या भागांतले वेगवेगळे फ्लोट तुमच्या खातीर हांगा खास करून येयल्ले आसा. हांव सगळ्या जे आमचे फ्लोट पळोवपाक गेल्ले आसा भुरग्यांक तांकां विनंती करता की तेंच्यांनी विधिगत सगळ्यांनी एक बसका घेवची. आमी व्यवस्थीत अशी सिटींग अरेंजमेंट केल्ली आसा. सगळ्यांक विनंती करता की तेंच्यांनी सर्व्हिस रोडाचेर वचून बसका घेवची आणि ह्या परेडेचो आस्वाद घेवचो. Ladies and gentlemen, truly indeed, Goa is a place where we have unity in diversity. No matter which religion, which culture, we are all one here in Goa. But ladies and gentlemen, can we have everybody clearing the road, please? Can we have the roads cleared, please? Thank you. परतून एकदा सगळ्यांक विनंती करता जे आमच्या हांगासर सगळे लोक आसा तेंच्यांनी आमच्या ह्या सर्व्हिस रोडाचेर तुम्ही विराजमान जावचे. थंय व्यवस्थीत आमी व्यवस्था केल्ली आसा. सगळ्या लोकांक बसोन घेवचे आणि सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की हो जो आमचो परेड आसा तो शिस्तबद्ध करपाक तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आसा. आता विधिगत फ्लॅग ऑफ करून ह्या खिडाचे उक्तावण सोहळो आमी करता. तशेंच विनंती करता की सगळे प्रेस मिडिया मातशे म्हाका फाटीं येवचे प्लीज. रिक्वेस्ट टू ऑल मिडिया सगळ्यांक कव्हर करपाक मेळटले. So that, ladies and gentlemen, you are requested to kindly clear the road for the floats to move and the procession. Ladies and gentlemen, the Puraram Carnival Parade will be led by a show of unity and diversity, followed by the brass band who will be the lead in music, the Azevedos, followed by our dignitaries, and followed by the King Bogo floats and the rest of the parade. Ladies and gentlemen, we shall be beginning. Why we are beginning. The carnival is now open. Are we ready? Are we ready? I can't hear you. I can hear 5 people. Okay, maybe my mic's not reaching it, but don't worry, we'll get to the big mic in a little while from now. Ladies and gentlemen, stay tuned. Stay sharp. Lots of prizes, lots of surprises, lots of arrangements made, lots of food stalls, lots of fun, lots of frolic, lots of laughter. The next 5 days is party time in Goa, beginning with the Puraram Carnival celebrations 2024, organized by the Goa Tourism in association with the Puraram Carnival Committee. Rostan, can we have you? In 3, 2, 1. Sir.